मेरेन मिळ्याच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। खण खात्याचो निलंबित सहाय्यक जिओलॉजिस्ट दत्तात्रय भावेची आत्महत्या। फामील म्हणटा चौकशीच्या नावान भावेचो चलतालो छळ आणि मानसिक अत्याचार। काँग्रेस मागता खोलायेन चौकशी। जेटीचेर सांठोवन दवरिल्ल्या मिनाची येरादारी 1 ऑक्टोबरासावन जातली सुरू। खण खात्यान सुरू केले यत्न। मिनेरांनी खात्याक दिली सगळी कागदपत्रां। तृणमूल काँग्रेस निमणे सरकारांतल्यान सरली भायर। 6 मंत्र्यांनी दिले प्रधानमंत्र्याकडे राजीनामे। सरकार साल्वार करपा खातीर समाजवादी पक्ष वा बहुजन समाज पक्षाचो तेंको घेवपाचे यत्न। चोर कोण ते खबर आसून पासून वेळणेचो निलंबित पुलीस निरीक्षक एडविन कुलासून केली ना कारवाय। पुलिशेंतल्या गोपांतल्यान म्हायती। म्हाल पासून हाडून घेतलो पुलीस स्टेशनार, मात चोराक सोडलो। आणि भाजपाच्या युवा मोर्चान कोळसो स्किमात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगा आड घाली पुरीस कागाळ। 1,86,000 कोटीच्या कोळसो स्किमात मनमोहन सिंग जबाबदार म्हणून आरोप। आता खबरो विस्तारान। खण खात्यातलो निलंबित सहाय्यक जिओलॉजिस्ट दत्तात्रय भावेन आत्महत्या केली। फोंड्या वारखण्या आपल्याच घरात आणि शुक्रारा फातोडेर गळफास लावन घेतलो। चौकशीच्या नावान भावेचेर सेगीत अत्याचार आणि मानसिक छळ चलतालो। ताका विटूनच भावेन आत्महत्या केली असो स्टेटमेंट उपविभागीय दंडाधिकारी सामकार भावेच्या फामिलीन दिला। या घडणुकेची खोलायेन चौकशी जावची म्हणून काँग्रेस मागता। महत्वाची गजाल म्हळ्यार मायनिंग स्कॅमात घुसपल्या म्हणून ज्या राजकारण्यांची नावां स्वता सरकार पक्षातले मंत्री आमदार घेतात तांचेच FIR घालपाची घोषणा करूनही सरकारी पावंड्यार अजून जाग मागना। appears to be a case of frustration, or based on the frustration he must have committed suicide. Based on frustration only, I should say. Mental torture, humiliations, being suspended, this is what we can gather. Mental torture, basically he was told to report at the Collectorate South. That is one of the statements given by one of his brothers here, family members, and as if they were paraded openly, as if they are criminals in the Collectorate South. मनीस बेस्ट सारको मनीस म्हणटा मनीस म्हणटा तो मनीस असो मनीस तो कोणाकूय कितें सांगतलो कोणाकूय हें करतलो अशें न्ही। तुमचो लागता सारको फ्रेंड सामकोच फ्रेंड न्ही बरोबर ऑफिसान न्ही आमी मागीर सेपरेट जाल्ले आमी डिप्रेशनान बी नासलेलो आतां कामाच्या टेन्शनान बी ना आतां ही वॉज ट्रायिंग टू गो ऑन VRS इन फेब्रुवारी। म्हाकाच ताणें सांगिल्लें म्हणून हांवें म्हणलें ताका मातसो राव न्यू गव्हर्मेंटाचा कितें स्कीम मेळटाले मागीर चल तूं अशें म्हणटा हें गव्हर्मेंट आयलें। आतां गव्हर्मेंटाचो फॉल्ट काय तें हांव न्हू तें हांव कांय उलयना। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारूय आयज हांगासर जबाबदार धरता कारण ह्या ऑफिसरांक मेंटली टॉर्चर करपाक। ताका लागून आमची स्पश्टपणान मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आहा की ह्या प्रकरणाची सखोल सारकी चौकशी करची आनी जर चौकशी तर जायना जाल्यार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराकूय हितून एक्यूज करचो म्हणून स्वता हांव फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट घालतलो ताका इशारो दिवंक सोदता। The Congress party decided that we must file an FIR against Mr. Manohar Parrikar for being the principal perpetrator not only of the illegality in the mining area, but the singular person along with the Director Mines and Geology and the Secretary Mines to have humiliated the officers of the state government. जेटीचेर सांठोवन दवरिल्ल्या म्हालाची 1 ऑक्टोबरासावन येरादारी सुरू जावपाक शकता। त्या नदरेन खाण खात्यान काम सुरू केलां। शुक्रारा मेरेन चडशा खाण मालकांनी आपल्या स्टॉकाची म्हायती खाण खात्याक दिल्या। मिनेरांनी दिल्ल्या म्हायतीची खात्री करून घेवपाक खाण खातें खासा पंगड नेमपाचें आसा। फुडल्या सप्तकांतल्यान ह्या कामाक सुरवात जातली अशी म्हायती खाण संचालक प्रसन्न आचार्यान मिडियाक दिल्या। जेटीचेर सांठोवन दवरिल्ल्या मिनाच्या मालाची 1 ऑक्टोबरासावन येरादारी सुरू करपाची तयारी खण खात्यान चलयल्या। 5 ऑक्टोबर मेरेन स्टॉक मिनाची येरादारी सुरू जातली अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ट्रकवाले आनी मशीनवाल्यांक दिल्लें। पूण सध्या 1 ऑक्टोबरासावनच ती सुरू करपाचे नदरेन खातें काम करता अशी माहिती खाण संचालक प्रसन्न आचार्यान दिल्या।
जेटीचेर सांठोवन दवरिल्ल्या मिनाची पुराय माहिती आनी डॉक्युमेंट 21 सप्टेंबर मेरेन दिवचे अशें खाण खात्यान मिनेरांक सांगिल्लें. शुक्रारा मुजत सोंपताली. चडशा मिनेरांनी आपापल्या मिनाच्या स्टॉकाची माहिती खण खात्याक दिल्या. मदीं चवथ आयिल्ल्यान ज्यांनी अजून डॉक्युमेंट दिवंक ना तांकां माहिती आनी डॉक्युमेंट दिवंक खात्यान आनीक कांय दिसांची सवलत दिल्या. ही माहिती मेळ्ळी की मिनेरांनी दिल्ले माहितीची खात्री करपाक खण खातें खासा पंगड करतले. हे पंगड सुवातींचेर वचून मिनेरांनी दिल्ल्या माहितीची खात्री करून घेतले. त्या पंगडांत खण, रानां खातें, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी लँड सर्वे खात्यांतले अधिकारी आसतले. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. तृणमूल काँग्रेस निमणे सरकारांतल्यान भायर सरली. केंद्रीय रेल्वे मंत्री मुकुल रॉय धरून तृणमूलाच्या 6 मंत्र्यांनी शुक्रारा सांजे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगाकडे राजीनामे दिले. गॅस सिलिंडराचेर मर्यादा, डिझेल वाड आनी रिटेलांत FDIच्या मुद्द्याचेर तृणमूल सरकारांतल्यान भायर सरल्या. UPA सरकार सध्या अल्पमतांत आशिल्ल्यान ते साल्वार करपा खातीर मुलायमाचो समाजवादी पक्ष वा मायावतीच्या बहुजन समाज पक्षाचो तेंको घेवपाचे यत्न चल्ल्यात. सुत्रां सांगतात त्या कोतान फुडल्या सप्तकांत मंत्रिमंडळाची फेररचना जावं येता. तृणमूल काँग्रेसच्या 6 मंत्र्यांनी शुक्रारा प्रधानमंत्र्या लागीं राजीनामे दिले. प्रधानमंत्र्याची भेट घेवन तांणी राजीनामे दिले. त्या उपरांत ह्या मंत्र्यांनी राष्ट्रपती भवनात वचून राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीची भेट घेवन UPA सरकारचो पाठिंबो काडून घेवपी चीट तांकां दिली. राजीनामे दिवपी मंत्र्यां मदीं रेल्वे मंत्री मुकुल रे, सौगाता अधिकारी, मोहन जतुआ, सुलतान अहमद आनी सुदीप बंडोपाध्याय हांचो आस्पाव आसा. डिझेलाची दरवाड, LPG सिलिंडराचेर नियंत्रण आनी रिटेल वाठारांत विदेशी गुंतवणुकेक मान्यताय दिल्ल्यान केंद्र सरकारांतल्यान भायर पडपाचो निर्णय तृणमूल काँग्रेसीची मुखेली ममता बॅनर्जीन घेतिल्लो. 6 मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्ल्यान फुडल्या सप्तकांत नवे मंत्री घेवं येता. तृणमूल काँग्रेसीन तेंको काडून घेतिल्ल्यान काँग्रेसीन समाजवादी पक्ष आनी बहुजन समाज पार्टी लागीं उलोवणी चालू केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.